फाटले कितलेशे दीस जाले कांय कारणाक लागून मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो विशय आटकून उरिल्लो. आता 20 डिसेंबरा उपरांत केन्नाय मंत्रिमंडळात फेरबदल जावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळटा. हातून कांय मंत्र्यांक काडून नव्या चेहऱ्यांक आता संद मेळटली. 20 डिसेंबराक संसदेचे शियाळी अधिवेशन सोंपल्या उपरांत मंत्रिमंडळात फेरबदल जावपाची शक्यता आसा. गोयच्या राजकारणात फाटले कांय महिने चर्चा चाललेली ती म्हटल्यार मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलाची. आणि ह्या मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलाच्या चर्चेक अजून पर्यंत गोयच्या खंयच्याच मंत्र्यान जावं मुखेलमंत्र्यान दुजोरो दिवंक नासलो. पूण आता केंद्राच्या वरिष्ठ नेत्यांनी ह्या गजालीक दुजोरो दिल्लो आसा की गोयच्या मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाची शक्यता आसा. ह्या मंत्रिमंडळान कांय मंत्र्यांची खाती बदलली वतली, कांय मंत्री जे आसा ते नवीन मंत्रिमंडळान समाविष्ट जातले अशी चर्चा जी आसी चालू आसा. आणि केंद्राच्या वरिष्ठ नेत्यांनी हाका दुजोरो दिल्लो आसा. सध्या दिल्लीन संसदेन हिवाळी अधिवेशन चालू आसा आणि हे हिवाळी अधिवेशन 20 डिसेंबराक सोंपतले. आणि त्याच्या उपरांत केन्नाय मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाची शक्यता आसा असो दुजोरो, ह्या गजालीक जो दुजोरो आसा तो केंद्रातल्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिल्लो आसा. आता हो बदल नेमको कितें आसतलो आणि कोणाची खाती बदलली वतली, कोणाक नवीन संधी दिली वतली हे पळोवपाची गजाल आसा. पूण वरिष्ठ नेत्यांनी एक सांगला की सध्या नेतृत्वान बदल आसना, म्हटल्यार मुख्यमंत्री पद जे आसा ते अजून सुरक्षीत आसा. पूण ह्याच बरोबर बाकीचे कांय खाती आसा हेतून बदल जावपाची शक्यता आसा. ही जी माहिती आसा ही केंद्रातल्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिल्लेली आसा. आणि ही अपडेट आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येयल्ले, अशो अपडेटी आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV.